मनोज बाब, सध्या असे म्हणतात सगळीकडे की रेव्होल्युशनरी गोवन इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी. ऑपोजिशन म्हणून तुमची कितें भूमिका आसतली जी अशी गैरकृत्य जाता पळय? ऑपोजिशन म्हटल्यार आता जर तुम्ही पळयत जाल्यार टीसीबीचो जेन्ना अमेंडमेंट येयलो तेन्ना जर दुसरे कोण तरी असले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टीन दुसरे लिडर असले जाल्यार ह्या अमेंडमेंटान एज अ आमदार आमचो आसलो, आमच्या आमदाराच्या हितून भरपूरशे हे डिस्ट्रक्शन जावपाचे आसले. गोल्फ कोर्सीस जातले, मेगा प्रोजेक्ट जातले आनी हितून आमच्या आमदाराक दुसऱ्या आमदारा भशेन जशे आयज दुसरे प्रोटेक्ट करता तसो तोय प्रोटेक्ट करून आपणाक जाय तशें आपले लायफ लेविश करपाक शकतालो. पण रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी बिलीव करता की आमी एक ऑपोजिशनाची न्हू तर एक गोंयकारांचो आवाज असेंब्लीन पावोंक ना. गोंयकारांचे जे इश्यू आसा तो आवाज ह्या सरकाराच्या कानापर्यंत व्हरपाचें आमी काम करीत आसा आनी हे फुडें करतले. कोण आमकां बी टीम म्हणटा, ए टीम म्हणटा, हे सगळें प्रूव्ह जाल्लें आसा. हेचेर कोणाकडे प्रूफ ना जाल्यार हेचेर काय तथ्य ना, हेचेर फॅक्ट ना. आमी आयज जर फायट आसा, तुमी जर खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर फायट पळयत जाल्यार इट इज रेव्होल्युशनरी गोवन्स वर्सीस बीजेपी. कित्याक आयज दुसरी जी पार्टी आसली काँग्रेस जी आमकां बी टीम म्हणटाली तेंच्यांनी प्रूव्ह केला की ती बी टीमूय न्हू, ती डायरेक्ट ए टीम न्हू, बीजेपीच जाल्ली आसा. सो आता इतलेंच क्लियर आहा की इट इज बीजेपी वर्सीस आरजी दोनूच पॉलिटिकल पार्टी गोंयांत उरतले आनी हे फुडें तेंचीच फायट आसतली.